मयेंचे भाजपाचे आमदार प्रवीण झांटये सारके भाजपाचे कितलेशेच आमदार भाजपाचेर बेजार आसात। ते मोगोच्या संपर्कांत आसा। एलिना साल्दाना सारकिल्ली आमदार भाजपाचेर बेजारूच जावन भायर सरल्या। गरज पडल्यार कुट्टाळेंत एलिनाक तेंको दिवपा विशीं पक्ष विचार करतलो म्हण मोगोचो मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकर उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। अशें म्हणटात की प्रवीण झांटये एमजीपीच्या वाटेर आसा ते सारकें मोगो पक्षाकडे प्रवीण झांटयेच न्हय, भारतीय जनता पक्षातले कितलेशेच कोर कार्यकर्त्यांक उडयो मारलेले हेवटेन तेवटेन ज्यांनी मोगो पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षांत 25-30 वर्सां पयलीं गेल्ले, आज तांचेर बेजार जाल्या, कारण तांकां किंमत ना आनी त्या खातीर तांच्या कितल्याशाच कार्यकर्त्यांनी आज आमकां कॉन्टॅक्ट केलो। आनी हे कार्यकर्ते जर आमकां मेळत जाल्यार जे गोंय आनी गोंयकारांक जाय ते मेळटलें आनी हे जे माकडूड जे मारता पळय तांकां आमी घरा बसयता। प्रवीण झांटये कॉन्टॅक्टान आहा एमजीपीच्या आमी सांगलें खूब लोक आमचे मदीं तातूंत तो आसूं शकता न्ही, आसा काय ना तुमकां सांगलें मरे तो आसूं शकता। कमिटी कडेन आसता, सुदीन ढवळेकर कडेन आसता ना, हांव कमिटी मेंबर आसा, कमिटी कडेन तांकां विचारा। सुदिनाचे उतर म्हणजे कमिटीचे उतर न्हू। हांव इतलेंच तुका सांगता की आमचे कडेन 1 आनी 2 कार्यकर्ते कॉन्टॅक्टान ना। भारतीय जनता पक्षांतले प्रत्येक मतदारसंघातले कार्यकर्ते आमच्या कॉन्टॅक्टांत आसा आनी फुडल्या 15 दिसांत तुमकां हें दिसून येतलें प्लीज। कारण भारतीय जनता पक्षान गोंयांत आनी गोंयकारांक फटयल्या। लक्षांत घेयात, ज्या मनशांनी भारतीय जनता पक्षाक वयर काडलो तांकां पांयदुळीच उडयल्या। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिलीप परोळेकर आनी तांचे कार्यकर्ते। ताणें अप्रोच केला। हांव परत सांगता, नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका, 15 दीस रावा। हांवें तुमकां ह्या पयलीं सांगलां, तेन्ना चवथीक तुमी म्हाका प्रश्न विचारता आसतना 15 दीस रावा। तुमी इतले तेंप रावले, आज तुमकां हें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें। 15 दीस रावा, तुमकां आनी पळोवपाक मेळटल्यो आनी ह्यो फाल्यांच्यान चालू जातल्यो। आज एलिना साल्दाना सारके कार्यकर्ते ऐकाय न्ही, जाणें तन मन धरून भारतीय जनता पक्षा खातीर काम केलें, स्वता आमदार जावन मंत्रीपद सुद्दां घेवना आनी त्या कम्युनिटींतलो आमदार भारतीय जनता पक्षाचेर निवडून येवप हें भारतीय जनता पक्षाचें भाग्य आशिल्लें। पूण ताका जो पक्ष सांबाळूंक शकलो ना, त्या पक्ष विशयी हांव कितें उलोवंक शकता?